सो आयज आमी कितें केलें हांवें PIA फोन मारलो आमच्या मयना कुडतोरी आनी ट्रॅफिकाक मातशें इन्स्पेक्शन करुया म्हूण कितें व्हेरी प्रॉब्लेम जाता आनी ग्रामसभा जाल्या संडे आमची लास्ट संडे तेन्ना त्या पंचाचे एलिगेशन कोता लोक की पंच पयशे घेवन हिंगलुगार गाडी दवरता म्हूण पूण हे पंच 7 वर्सां जालीं एवरी मिटींगे ते सांगता हें काडपा जाय बट कितें जालें सरपंचूय जावन गेले तेन्ना क्लीन आहलें पूण आतां तेजे उपरांत सरपंच जावन गेले तेजे उपरांत आतां आमकां स्टार्ट जालें ते सरपंच आशिल्ले ते दोन गाडी पार्क जायना आहल्यो हय आडसोर विकता तावाल विकता मागीर मॅट विकता हिंगा मुखार ज्यूस विकता मागीर आख्खो रस्त्यार आतां तो आडसोर विकता तेजी सोत्री रस्त्यार आसता उद्दी आनी ही हायवे स्टेट सो हें क्लीन जावपा लागून आमी आयज इन्स्पेक्शन दवरलें किती इन्शुरन्स दिला पोलिसांनी आता पुलिसांनी सांगला विदिन 4 days हे सगळें क्लियर जाता म्हणून We have just put a proposal to the panchayat and I think it's ongoing, but I think more than important, they should put a board so that people like us can just at least say, look, there's the board there. If the board is there, then we can. No parking board. As simple as that. It should take about 5 years to do it. It's just an administrative thing. भरपूर हे पडटाले हे आसताले जाय लेटर केले सद्या 3 म्हयने फाटी आमगे न्यू सरपंच येयल्याक एक लेटर केल्या इन्स्पेक्शन करुया म्हणून पूण आमगे ते सेक्रेटरी लागून आमगे इन्स्पेक्शन करपा मेळ्ळो ना कित्याक ती बिजी उरली ते ट्रेनिंगाक आनी कितें म्हूण सांगून बिजी उरली सद्या काल पयर मिटिंगे पासून 7 तारखेर आमगे मिटिंगे सांगला आमगे मुगे तो इन्स्पेक्शन घेतो तुका लागून म्हळ्यार आमी उतर घेता हप्ते घेता आनी कितें म्हूण लोक सगलो म्हणजे बोवाळ करता आमी ऑलरेडी आतां ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा टू रिमूव ऑल दीस व्हेकल्स आनी थोडेशे 2-3 एबंडंट व्हेकल आसा सो आय हॅव रिक्वेस्टेड पंचायत टू गिव मी स्पेस wherein I can tow them and keep these vehicles. First we'll give notice to the owners, so जर काडटा बरें आहा नाल्यार we will tow these vehicles and keep it at the panchayat place.